किरे करतो आम्ही जस्ट मीडियम मीडिया ऑल्सो चौधरी काय ना पेढे पेढ होता बरं यार Nani. गाड़ी केतन सांग पंजा कोई ना तो कौन तो ना रे भाई वोट ना रे बाइक दे घेतले आमचं बाकी लोगों को भी तो चाहिए। अच्छा वो आ रहा है ये थोड़ा उसको बुलाओ मेरे चाय चाहिए हाँ, thank you। आमचा कितवो दसरा देवाचे प्रत्येक राखणदार राहतो आता हे गोयचं शिमेचे राखणदार
घरा उठल्या काय जावं म्हणजे म्हणलं तर पार्टी आणि आमची Yes. बाईट देतो असं करा, असं करा. या, अमित बाब तुम्ही आता हे बोर्ड खात्रे जाता येयला वोट इलेक्ट्रिसिटी मी सकाळच्यान चालू आसा आनी हे जर पळयत जाल्यार एक गोश्ट आज सिद्ध जाली म्हणल्यार की आज हिंदू धर्म परत धोक्यान आसा आनी ते बीन हे BJPचे राजवट पळय जेन्नाच्यान आयल्या तेन्नाच्यान हिंदू धर्म धोक्यान गेलो. हांवें कालूच मांद्र्यान सांजचें सांगिल्लें 2014 जेन्ना हे नरेंद्र मोदीचें सरकार आयलें त्या दिसा पासून हिंदू धर्म धोक्यान गेलो. पयर आमी मडगांवां पळयलें की बजरंग दलाची टीम गेल्ली की आमचें सेंटिमेंट हर्ट जालें, छत्रपती शिवाजी महाराजाचेर कोण उडयलो पूण आमकां दुखलें म्हणून आमी आयले. आज हे लोक खंय? आज कांप्रेश्वर देवस्थान हांगा शिमे वयलो देव जे हांव आतां उलयतालो स्थानीय कडेन की 400 वर्सां जालीं म्हणजे हांगा आसा. अशा देवस्थानाची विटंबना करून ते भायले कोण तरी राजस्थानचे पुरोहीत हाडून ताची विधी सारकी करना आनी ते आतां देवूळ मोडपाक काडलां आनी मूर्ती ते हालयतात. सो आज BJPचे हे लोक गेले खंय? हिंदुत्व वाचोवपी लोक गेले खंय? हे बजरंग दलाचे लोक जे पळय धुमाकूळ घालताले पयर मडगांवां हे आज गेले खंय? हांची भावना दुखना? हांकां आतां सेंटिमेंट हर्ट जायना? हांकां आतां हिंदू धर्माचेर जेन्ना हात घातलो तेन्ना तांकां दुखना? म्हाका दिसता ही एक सुरवात आनी सगळ्या गोंयच्या जनतेन आतां साकूर जावपाक जाय. जर तर जागृत देवस्थान जर तर हें सरकार जर तर अशें पुलीस फोर्स घालून ते जर तर डेमॉलिशन करतात जाल्यार मागीर भावना श्रद्धा खंय वयल्यो आनी हे कोणाच्या फायद्याक लागून? अरे ते हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ली की ते बोर्ड आसा तो ट्रान्सप्लांट करचो म्हणून, पूण ते देवूळ मोडपाची कसली गरज हांकां आयली? आनी तुमी बारीक पळयत जाल्यार आतां हो फ्लायओवर समज 1 मिटर जर वाडयत 1 मिटर जर थंयच्यान एलिवेशन वाडयत जाल्यार ते वडूय कापपाक पडचो नाशिल्लो आनी ते देवस्थानूय मोडपाक पडचें नाशिल्लें. ना जाल्यार एक 5 मिटर जर ह्या सायडीन रस्त्याचें मातशें एलिवेशन जर चेंज केल्लें जाल्यार हे त्रास जावचे नाशिल्ले. पूण कोणाचो फायदो करपाक लागून किंवा हे हिंदू धर्माचें देवूळ मोडून हे कित्याक हे BJPचें सरकार हें करपाक सोदता? म्हाका दिसता हातूंत हांची हिपोक्रेसी ही एक्सपोज जाता आनी कशा पद्दतीन पुलीस फोर्स घालून हे देवळां मोडटात हें म्हाका दिसता पुराय गोंयच्या जनते मुखार हें आयिल्लें आसा. आमी वी कंडेम दीस एक्ट ऑफ टेरर म्हटल्यार जाता आमी की कशा पद्दतीन हांगा पुलीस फोर्स घालून लोकांचेर दबाव हाडून लोकांचेर भंय घालून तो डिवायस आमी सकाळच्यान पळयला की कसो लोकांक थंय टेररायज करतालो की आपूण FIR फायल करतलो हें करतलो. अरे तो गव्हर्मेंट ऑफिसराचेर आमदार थंय सांगता आपूण गुंडा ताचेर पयलीं FIR कर, ताका पयलीं भितर उडय आनी मागीर हे जे पळय हांगा श्रद्धेन जे लोक आयल्या तांकां मागीर सांग. म्हाका दिसता हो सरकार फक्त गोंय काबार करपाक उठला आनी गोंयकारांक काबार करपाक उठला. गोंयची संस्कृती गोंयचे हेरिटेज गोंयचो कल्चर हे काबार करपाक उठल्यात आनी ते म्हाका दिसता एक लायव्ह एग्जाम्पल. फक्त अमित बाब आतां कितें भावना कितें आहा हेंची सगळ्यांची? कितें आतां आमी आतां सिच्युएशन अशें जालां की आतां ती मुर्ती खंय व्हरप हेंच आतां प्रश्न पडला. आतां ते जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते आतां जो अध्यक्ष आसा ताजे कडेन रिक्वेस्ट करता की मुर्ती तुमी घ्या म्हणून कस्टडीन. अरे तुमी आतां सकाळच्यान प्लॅन केल्लो, सकाळी तुमी झाड कापलें, तुमी कोण तरी भट हाडून कितें 15 मिनटान तुमी विधी केली,
उत्तरपुजा केली म्हणटा. आता एक मूर्ती स्थापन केल्ली जर तर तिका थंयच्यान हालोवपाक जाय जाल्यार हांवें भटान जाल्यार तो सांगता 12 वरांची विधी करची पडटा, होम घालचो पडटा, यज्ञ करचो पडटा आनी 15 मिनटां भितर कितें केलें तें आमकां कळना. आनी आतां करून तांकां आतां खबर ना मुर्ती खंय व्हरपाची. म्हळ्यार दीस लुक्स लायक की फाल्यां ते हे पाप जे आसा ते काडून स्थानीक लोकांच्या माथ्यार मारपाक सोदता. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान मुर्ती व्हरून आपल्या घरा दवरपाक जाय. जर तर तुमचे कडेन प्लॅन ऑफ एक्शन नाशिल्लो जाल्यार तुमी आतां आनी तुमी मुद्दम पळयलें जाल्यार आतां वरभर जालें आतां कांय मुवमेंट ना. सो दे आर एक्चुअली लॉस्ट. कॉन्ट्रॅक्टराकूय कळना, स्थानीक आमदाराकूय कळना, मुख्यमंत्र्याकूय कळना आनी त्या पुलिसाकूय कळना मुर्ती खंय व्हरपाची. म्हाका दिसता हे पाप ह्या BJPच्या सरकारान केलां आनी वी कंडेम दीस एक्ट ऑफ BJP की देवूळ मोडून उदरगत करप. जे परिवर्तन 2012 ह्या BJPच्या सरकारान पळय सांगिल्लें न्ही ते हिंदूंक काबार करपाचें, गोंयकारांक काबार करपाचें हें परिवर्तन आनी एक्झाम्पल म्हाका दिसता पर्वरेच्यान चालू जाल्लें आसा. हें आज पर्वरे जालां, फाल्यां बोमा जातलें, फाल्यां शिरगांवां जातलें आनी हें गोंयभर पसरतलें की डेव्हलपमेंटाच्या नांवार रिहेबिलिटेट करया. फाल्यां म्हणटले गोंयकार आतां गोंयांत रावपाक शकना, तुमकां काडून आनी खंय तरी UP बिहाराक धाडटले आनी गोंय म्हणटा तें काबार करतले. बरें येता आमी. काय नाम रेस्टोरेंट